चर्चिलान बाणावले डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केल्या। आपण इलेक्शनाक बाणावलेच्या लोकां खातीर बसला। बाणावलेकारांक फाटली 10 वर्सां बरे त्रास काडचे पडल्यात म्हूण चर्चिल उलयलो। बीच टुरिझमात खंय चर्चिल चड लक्ष घालतलो। कितले फावटी हिंगा बाणाले इलेक्शनाक बसला, तितले फावटी हांव जिखला। एकच फावटी हांव पिड्यार जालो। तो प्रॉब्लेम जालें, हांव सगळें इलेक्ट करपाक गेलो। पूण एक प्रॉब्लेम अशें आहा, बाणावलेचे लोक आख्खे क्वेश्चन्स म्हजे बरें येयले फाटी। हो लोक सगलो येवन म्हकडे मागलें की आमकां तूं जाय, कित्याक बाणावले क्वेश्चन्सीक तूं गेले उपरांत आनी हिंगा डेव्हलपमेंट कांय जालें ना। तरी आसतना तूं आतां हाडल्या दिसा मिनिस्टर आशिल्लो बाणावले, तुवें कितें केलो तें आहा। सो तेन्ना तें कांय सांगलें, तुमी तरी सगळे म्हजे बराबर आहाय जाल्यार हे फावटी हांव इलेक्शनाक बाणावले बसता म्हूण हांवें सांगलें। आनी बाणावलेचे लोकांले इतलें पळय आहा प्रॉब्लेम आहा, तें हांव सांगूंक शकना तुका। इतलें प्रॉब्लेम आहा। आज जे आदी मिनिस्टर आशिल्लो मिकी पाचेको 2-3 फावटी तेका टुरिझम आहलें। एक टुरिझमाचें तेणें कांयच केलें ना। आतां आलो तेजे म्हणटा खबर सोडी तूं। प्रॉब्लेम म्हणटा तें एक बेनावली बीच ब्युटिफिकेशन करपाक जाय। आज कोलवा जावं बेनावली जावं आज टुरिझमाचें पळय आहा वर्ल्ड मॅपाचेर आहा ह्यो बिच्यो। सो ह्यो बिच्यो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, समजता न्हू। सो ताका लागून हांव आज बाणावले इलेक्शनाक बसलां आनी म्हाका फूल फेथ आहा। जेन्ना हांवें मिनी जेजू कडेन वालांगण साहेबीन कडेन जेजू कडेन मागलें, जेन्ना हो लोक सांगता हांवें उचका म्हणून ते म्हाका जेजून सिग्नल दिलें ते प्रमाणे हांव गेलां आनी म्हाका विश्वास आहा बाणावले लोकांचेर। लोक प्रचाराक भायर सरता ते पळोवन फाटले 5 वर्सां केल्ल्या वावराचें समाधान जाता। मेणकुरे आपल्या गांवांत प्रचाराक गेल्ले कडेन दिवचलचो मोगोचो उमेदवार नरेश सावळ उलयलो। गांवांत प्रचार आमी घरोघर मोहीम सुरू केल्ली आसा आनी आयज जर प्रत्यक्षान तुमी मेणकुरे गांवांत जर पळयत जाल्यार प्रत्येक घरांतलो मेणकुडचो मनीस आयज भायर सरलेलो आसा। तो भुरगो आसूं, ती बायल आसूं किंवा तो दादलो आसूं, प्रत्येक जण घरांतल्यान भायर सरलेलो आसा। आनी पळयत जाल्यार मोठी फौज आयज आपल्या गांवच्या सुपुत्रा खातीर आपल्या फाटल्यान उबी आसा। मोगो पक्ष दिवचलेन परत एकदा पुनर्जिवीत जाता ही पळोवन दिवचलची समस्त जनता मोगोचे स्वागत करपाक तयार जाल्या। वचत थंय प्रत्येक कडेन उमेदीन आनंदान स्वागत करतात आनी गेल्या 5 वर्सांनी केल्लें काम तेची पावती म्हणून आज उत्स्फूर्त अशें स्वागत लोकांनी आमचे परत एकदा केल्लें आसा। आमकां अपेक्षा आसा की जवळ जवळ 75% जनता आमच्या फाटल्यान आसा, ती मोगोच्या फाटल्यान आसा। तेच्या खातीर आमचे भुरगे आसूं, जाणटे आसूं, बायलां आसूं, माता भगिनी आसूं, ही सामकी हिरिरीन काम करता, उमेदीन काम करता। हें पळोवन खंय तरी गेल्ल्या 5 वर्सांक काम केल्लें एक समाधान दिसता। सांखळे काँग्रेसीचो उमेदवार धर्मेश सगलांनी लोकांचो बरो तेंको मेळटा। हरवळे सांखळेच्या ड्रायव्हर असोसिएशनान धर्मेश सगलांनीक तेंको जाहीर केलो। आश्वासनां सगळेच दितात पूण आपूण करून दाखयता, मागीर उलयता म्हूण सगलांनी उलयलो। 23 आनी नवीन चेहरे आनी यंग चेहरे तुमकां दिल्यात आनी तुमच्या मतदारसंघात सगळ्यांनी म्हणून तो नवीन चेहरो आसा आनी यंग चेहरो आसा। म्हाका खात्री आसा परत एक सांखळेचो बरो विकास तुमकां दिवपाक मेळटलो। एक तरणाटो आसा, एक तरणाट्याक तुमी संदी दिया। विनंती करता तुमचे कडेन, तुमचें काम प्रामुख्यान सोडयतलो काँग्रेस सरकार येतलो आनी जर काँग्रेस सरकार जर येवन जर सुद्दां तेंचे कडेन जालें ना जाल्यार म्हाका एक आत्मविश्वास आसा तुमचे ट्रक ड्रायव्हराचो प्रश्न म्हाका सगळ्यांनीच सोडयतलो। बिलीव इन एक्शन नॉट वर्ड्स। उतरां सगळे दिता, आश्वासनां सगळे दिता, हांव करून दाखयता मागीर उलयता। तुमकां सगळ्यांक दिला ते जाहीरनामाचे 50% सुद्दां काम हांव करून पावूंक ना जाल्यार निर्लज जावन तुमच्या दारान परत म्हाका मागपाक येवचो ना हेची तुमकां खात्री दिता। हांव तुमच्या बरोबर आसतलो, तुमचो आवाज घेवन आनी तुमकां न्याय मेळोवन दितलो आनी तुमकां पॅकेज मेळोवन दितलो फूल। पेडणे मतदारसंघाचो मोगोचो उमेदवार बाबू आसगांवकारान नयबाग पेडणेचे प्रचार सभेत काँग्रेस आनी बीजेपीचेर बरोच फोग काडलो। फाटल्या सरकारांत राज्याची तिजोरी लुटिल्ल्या कडल्यान रिकव्हरी कित्याक जाली ना काय म्हूण ताचो प्रस्न। कापासतात असल्यार मोगोचेर आरोप करून दाखयात
म्हणून बाबू उलयला. लोक सीट कितें मेळटा ते उबारपी पण काम काय करपी न्ही. म्हाका सांगात तुम्ही जेन्ना तुम्ही काँग्रेसाचे इतलो आरोप केलो तेन्ना काँग्रेसी चोरूच हांव म्हणटा काँग्रेस खातातच पण तूं दाखय मरे तुजी कापासतात. मायन्सच्या 35,000 कोटी लुटले म्हणटालो तूं केली रिकवरी हाडले तुवें पयशे उडयलो कोणाक भितर खंयच्या मिनिस्टराक उडयलो कितें केलें म्हणजे तुम्ही चोर त्याने खाले आता तू डबल खावपा लागला. कजिनो तुवें डबल केले ते पयशे सगळे भितर मायन्सचे पयशे खंयचे तेजे भितरल्यान कमिशन चालू कितें केलां सांगात मरे नाल्यार तूं यो आनी स्पश्ट कर आपूण अशें केल्लें म्हणून. हे दोन्ही पार्ट्यो म्हणटा त्यो ह्या रितीच्यो फाल्यां हो हेजे काडटलो तो तेजे काडटलो नाल्यार आमचेर कसलो आरोप घालो सांगात तुम्ही घेयात एक्शन मानता तुमकां कापास धाडलो. की आमचे पंतप्रधान मोदीजी इलेक्शनच्या पयलीं असं म्हटलेला की भायले जर पैसे येयले जायत जाल्यार प्रत्येक हिंदुस्थानचो जो नागरीक असा त्याच्या खात्याचेर 15 लाख घालूंक मेळटात म्हणून. तर इतके जर पैसे जर लोकांनी लुटले ह्या लोकांनी ते रिकवर करपाक तुम्ही काय केल्यात हो प्रश्न सगळ्यात महत्वाचो हाका विचारूंक जाय. घेऊ एक ब्रेक.